थंय 6 डिग्री टेम्परेचर आसलो. सो कशी थंडी पडटाली ती थंय एक मुवमेंट करपाक सुद्दां एक भिरांत दिसताली. थंय वचपाक बॉल हाता पडल्यार इंजरी चान्सीस चड आसली. सो आमच्या प्लेयरांक हांव अगेन सगळ्यांक एक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा की तेमी थंय वचून ज्या कंडिशनाक बरे पैकी खेळले आनी जिखून दाखयले. कारण थंय इतलो दुखती आसली थंय आमकां प्लेयर दिसनासले तरी सुद्दां जे आमचे प्लेयर आसा बऱ्यापैकी खेळले. आमचो गोविंद गांवकर भरपूर 6 मारले. तर आमचे किशन गांवकर एका बेस्ट विकेट किपर प्रायज मेळ्ळें आसा आनी गोविंद गांवकर एका एक बरो खेळ करून एक ओवरीक 3 6 मारून ताका एक बॅट प्रायज मेळ्ळें आसा आनी म्हाका एक बरें बॅट्समॅन म्हणून एक प्रायज मेळ्ळें आसा. सो आमी एक गोंय सरकारा हातूंतल्यान एक मेसेज दिवपाक सोदता की एक आमच्या गांवा भितर न्ही अशी टॅलंट आसा भुरग्यां भितर, खास करून ज्या रुरलच्या एरिया भितर आमचे टॅलंट आसा तांकां परफॉर्म करपा खातीर एक स्टेज मेळत, एक बरें तांकां प्लॅटफॉर्म मेळत न्ही जाल्यार गोंयची फाटलीचें बरें नांव आपल्यालें गाजोवपाक शकता.